संतोषम का भक्ता सौम्य मंदिरात यारिताना बलिदान भेटो कायद्या उपकारा करगा दिता नितळाम काकर मोन परता नितळाम काकर मोन परता सौम्या मी आयल्या तुझे सशी काकू तामचे दये तू दाख पावो नाही म्हणो कामी सौम्या तुझी भुरगी बक्षी तू आमची पातकी जिणे व्हरतो संतोष आमका आज भोगता सौम्या मंदिरात यारिताना बलिदान भेटो कायदा उपकारा करगा दिता नितळाम काकर मोन परता नितळाम काकर मोन परता. मगळ पावानो बहिणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो देव बरो दीस दिव म्हणून तुमकां समेस्ता मागता. सांजुदाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावंक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. हे संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता सांजुता देवा मुखांतर तुमी उबारची मागणी सर्वस्पर देव आयकून दी आनी तुमकां सर्वांक बेसांवांनी बरोवन दी. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांक सर्वस्पर देव आपल्या आशिर्वादाने बरोवन दी. सांजुताची मजत निरंतरी तुमचे थंय वळून येवन दी म्हण आमी ह्या वक्ता मागता. हे संदर्भार अर्गान ते पासून मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा वकातार अर्गा मिस्तिता बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर सर्विकल स्पॉन्डिलिटीस पिडा गुण संचाक ते पासून मिस्तिता वलयका कोटयन नेरूल मुंबई तशेंच 12वी परीक्षा बऱ्यान पास जावच्याकी मागून मिस्तितात. 93 वर्सांचो 93 वर्सांचो 93 वर्सांचो जल्मदीस आचरण करच्या सेलेस्टीन सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके पासून अर्गांसावन मिस्तिता तिचो पूत विक्टर सिक्वेर आनी कुटुंब किरें सौदी अरेबिया. 3.5 वर्सांचो लग्नाचो उडास काडून 3.5 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रम म्हणून अर्गां मिस्तितात मायकल आनी फ्लॉसी दांतीस बोरोवली मुंबई. हे सर्विरेते पासून आमी मागता आसतना समेस्ता पासून माग्यांचे कोणा मागताना बसयला तसो उडास करून तांचे पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मकाळ भोवमणीनो परत या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या जायती तेसावां इरादे मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या वसता. देव आमकां खंडीत जावन आमचे मागणे आयकतलो म्हणलो तो आमचो पुरवोसो आनी आमची पातयेणी आनी आयच्या वांजेरांत जेजू बापा लागीं मागता. बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या धन्या ल्हानांक कांयच नातल्यांक अनाथांक समजोणी नातल्यांक सर्गींचे राज तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर सर्गींच्या राजाचे गोटो तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां म्हणटा जेजू बापा लागीं. आनी तशेंच आमी जेजू सांगाता मेळोन बापाक आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत लाभलां. जायती जाणवाय आमकां देवान फावो केल्या. जायती तालेंतां आमकां देवान फावो केल्यांत आनी बरें कुटुंब देवान आमकां दिलां. सबार फावटी आमी चुकोवन पडल्या. देवा लागचें आमी बक्षाणें मागया आनी ह्या पवित्र रितींत वांटो घेत आसतना आमची मागणी इरादे सर आमची ते सवां आमच्या पात्रो सतामारी पात
देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आत्मीक रितीन वांटो घेवंक एक घडी बोरू आमी मावून रावया. आमची हसगतकाय आमचे उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया. देवा मुखार आमी सकडी हसगत म्हणल्यार वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर उद्विद्रा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भुरग्यांक सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिक्रातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया कादूत सुमिया कादूत क्रिस्ता कादूत क्रिस्ता कादूत सुमिया कादूत सुमिया कादूत. प्रार्थोया. बोवर्त्या देवा आमच्या मगाळा बापा शुभवर्तमान परगटोक आनी परचेस गोळी जावंक जेजून वेसून काडलेलो भगवंत आंद्रे आपल्या पोवण्याक पळो दिवन कुर्सार मरा पर्यान जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गोळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विश्वासी रावंक बळ दी. या आमी मागता आमच्या सगळ्यांत जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. जेजूस सोमी म्हूण तुमच्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसाडमेद्वारे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमंदलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेश तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतेल्या सकडांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. पूण ताका सतमनूक नातलेले ताका उलो मारतले कशे आनी ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमनतले कशे आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तक सांगता हा कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हाण येतेल्यांचें. पूण सकडांनी बरे खबरेक फाळो दिलो ना. कित्याक इजायनीच सांगलेले परी सर्वेस्परा आमी परगटलेलें उतर कोणें सतमंदलां. तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण हांव विचारतां इतलेंच, तांणी तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे. तांणी तो आयकला मनशाक दुबाव आसूंक नजो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचो ताळो सगळे पृथ्वेचेर गाजला
तांचो संदेश पृथ्वेच्या संदी मुल्यांनी वचून पावला. देवाचें उत्तर हें. देवाचे वडपकार. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या राती ही खबर कळयता आसा. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. शब्द ना उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. Alleluia, 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 alleluia. ही आमुजा फाटल्या म्हणालो जेजू तांका. आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडनो ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक मास्व्यार ते आपलीं जाळां समा करताले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मास्वो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तीकनो. दोन 2000 वर्सां फुडें आमी गेल्या जाल्यार परिस्थिती कशी आसली. 2000 वर्सां फुडें आमच्या घराकच आमी फाटीं गेल्या जाल्यार ती घरची सुवात कशी आसली.
कांय रान आसलें गी बोलें आसलें गी मोलो आसलो गी उत्तुना ताजे उपरांत थोड्या वर्सां फाटीं गेल्या जाल्यार कलवांची गरगी नळ्यांची गरगी वा कांयच थंय नातलें गी आनी तवळच्या लोकांची परिगत कशी कशें न्हेसताले कशें खाताले कशें जेवताले उत्तुना पूण पृथ्वी तिस्स भुंय तिस्स दर्योय तोस 2000 वर्सां फुडें आशिल्लो तो अरबी समुद्र म्हणटात पळय तो दर्योय अरब तो दर्योय तोच तो हिंदू महासागरय तोच तो वेस्ट बंगाली वे ऑफ बेंगॉली तोच तो वा गलिलिया सरोवरी तोच तो तातूंत बदलावण जावंक ना तेंत मिठाचें उदक तेत्त मासली आदीं आसली आतांय आसा आनी वो लोक आमचो आतां आमी आसा लोक तसोच आसलो पूण लोकांची रीत आतां बदलल्या कळ्ळें गी थोड्यो पोटी कांय रानाच्यो संगती आलो पालो खावन आमच्या मालगडे जियेताले कांय थोडे जिवे मांस खावन जियेताले कांय थोडे भाजून खावंक सुरू केलें आमचे मालगडे पुर्वज तांकां रांदूंक गुतून नासलें उजो म्हळ्यार कितें गुतून नासलें आलो पालो खाताले कांय देंपे रान मोव पुरा खाताले आदीं आनी ताज्या उपरांत कांय तांकां मांस खावंक जिवेंत खाताले ते भाजून खावंक गुतून नासलें उपरांत रानाक उजो पेटलो तातूंत थोडीं चितळां मेळ्ळीं उलपोलीं भाजलीं तें मांस खातना तांकां इल्लें रूस भोगलें देखून तांणी मागीर मांस भाजून खावंक सुरू केलें कालीत मांस भाजचें मागीर ताका इल्लो सांबार पावडर गी मीठ गी इल्लेशें तिखसाण गी घालन मसालो करून खावंक सुरू केलें आनी ताज्या उपरांत तांकां रूस मेळ्ळी आतां मनशाची खावची रीत जिणी रीत बदलल्या आतां मनशाक बरें मांस जायचें बरी मासली जायचे बर्गर जायचे पिझ्झा जायचे आनी जालें हॉट डॉग ब्लॅक डॉग ब्रावन डॉग पुरा जायचे ते पुरा जायचे बरें गेल्यार खातात नातल्यार चिकन कडी जायना मासली जायना मागीर खंयचेंय पुरा जायना बरें जायचें भाजिल्ल्यांनी आसल्यार खातात मनशाची जिणी रीत बदलल्या मनशाची चिंताप बदलना पयलेंचें चिंताप दुसऱ्यांत आसलें नॅरो चिंता शीर आतां मनशाक जाणवाय मेळ्ळ्या शिकाप मेळ्ळा बुदवंतकाय मेळ्ळ्या देखून मनशाची चिंतापी बदलना मनशान न्हेसची रीती बदलल्या पयलें कोले गुंतोनगी सामड्याचें उस्तुरगी गुंतोनगी आमी मालगडी आमची उस्तूर तांची न्हेसतालीं आंग दमतालीं आतां बरें उस्तूर आयल्यान बरें न्हेसण आयलां बरें आमची जिणी रीत बदलल्या संदर्भाक सरी जावन वेळा काळा सरी जावन बदलल्या पूण हांगासर हेच्या सुवार्थेन आमी पळयलें पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे आतां आसलेल्या गलिलिया सरोवरांतच मासली पागून आसताले मासली पागची म्हळ्यार मासली धरची जाळांत आतां ही जायतो मोगोर थंयसर दर्यांत मासली पागतात न्ही गे आतां ही पळया आतां सड्ड बांगडे मेळटात न्ही गे खंय गे खातात कितें बांगडे कांय ना गे म्हण न्ही नो प्रॉब्लेम कांय नाकात आमकां इल्ले चड खावंक मेळटात तुमी केल्यार आमकां मेळना बांगडे खातात की ना आतां सड्ड बांगडे मेळटात उरली मासली लिवणी मेळटा कोण धरतात हे मासली ऑटोमॅटीक येवन गुरपणान पडटा गे आं कोण धरतात कोण मांकोड आं मोगोर आं थोड्यांक गोत्तना मोगोर मासली धरतात थोड्यांक जिंचे मासली येवन बाटयेन पडटा मार्गादेगेर ती वर नाडटात म्हण जिंतात पूण कितें जावन ती मासली मोगोर धरतात कशें धरतात ते जाळां उडयतात खंय न्हंयक आं मार्गार दर्यान जाळां उडयतात पळया मस्त तरान मासली धरची एक कलेत आसा थोडे सोये खातीर एक हव्यास म्हणून चिंतून गरी व्हरतात संख्यार उबे रावतात आनी ताका नागपूर गी गायंदोळ गी कांय कोल्हापूर गी माणको गी सिरकोन उडयतात आनी थंयसर कांय इल्लीशी मासली मेळटा
हां एक शेवटो घे एक काणो घे हां एक केवास घे काले घे मेळटा गुरू घे तामासो घे मेळटा त्यो घेवन ते येतात ओके ते मेळल्यार जाता मेळनातल्यार जाता ते हे हॉबी हव्यास थोडे मासली धरूंक वता म्हण येता दर्या देगेर तांचें घर व्याप्त तांची मासली धरची ल्हानशी दोण आसता त्या दोणीक इंजीन ना कळ्ळें की सांप्रदायिका मिनुगारिके म्हणटात ताका सांप्रदायिक मिनुगारिके म्हळ्यार आदीं पेद्रूच्या काळार आंद्रेच्या काळार तांच्या दोणीक इंजीन नातलें खाली दोण उंची दोण त्या दोणीर मासली धरची ल्हान जाळां व्हडलीं जाळां न्ही मासलेक नमोनमनीची जाळां आसात बांगड्यांक एक जाळ गोत्या कल्लुरांक एक जाळ तारल्यांक एक जाळ तारल्यांचें जाळ घाल्यार बांगडे मेळनात कल्लुरांचें जाळ घाल्यार बांगडे मेळनात बांगड्यांचें जाळ घाल्यार कल्लूर मेळनात त्या मासलेक ते नमुन्याचे जाळां आसात गोत्या तुमकां ते म्हणी वसा दर्या देगेर आमी दर्या देगेर तासांव हांगासर मलपे कोडयाड आनी परत गेल्यार तांचे लागीं उलयचे आमी खाली बांगडे येत न्हू देख येत बांगडे आजा आजा एडमा करपारा म्हूण सांगून बांगडे माताडचे न्ही तांचे लागीं उलयचे हेंच्या मीन बत्वार कशें कितें म्हूण समजोचें तुमकां हां थोडे म्हणून चिंतूंक आद दुदाक गेल्ल्या मुसी सोयार घाल्याक म्हणून ना कळचें आमकां समजोचें न्ही गे समजोचें आमी कशी मासली धरतात ते म्हणून जाळां नमुनमनीचे आसात मासली धरूंक हां विविध नमुन्याच्या जाळ्यान विविध मासली उडली मासली जाल्यार उडलीं जाळां घालायची तांणी धाकटीं घाल्यार पिंतात तीं जाळां हां तशें एक सांप्रदायिका म्हळ्यार आदीं आसलो नासली एक ल्हानशी दोण त्या दोणीर मासली धरची सड्ड मेळना इल्लीशी ल्हान दाळां घालची आनी मासली घालची आनी ती दर्या देगेर आसलेलीं घरांचे मनीस धरतात आनी सांजेचे बिचां काडटात बांगुडे मिनू ते पराडटात आनी थंयसर विकतात लोकल आनी थोडे व्हडल्यो दोणी ताका इंजीन आसता न्ही गे येमा इंजीन आसता ते उदकान बुडयतात येता नाका जाल्यार वयर हाडटात ते इंजीन न्ही गे तेशेलें ताका वच्चूंचें ना दोन सेम इल्लीशी ओडो ताका इंजीन आसता येमाचें पेट्रोलाचें गी चिमणे तेलाचें इंजीन आसता आनी ताच्यान मासून मासली धरची ती इल्लीशी गुंड उदकाक येता इल्लीशी पयस वचून इल्लीशी मासली धरतात तातूंत 4-5 जाण काम करतात 7-8 जाण काम करतात तातूंत 4-5 जाण 7-8 जाण काम करतात तातूंत इल्ली चड मासली मेळटा ती हाडून सकाळीं जे सांजेची विकता ती एका दिसान जावं सो यार तो एका दिसान सकाळीं गेल्यार सांजेर येतात वा सांजेर गेल्यार 4 वरां गेल्यार 6 वरां फाटीं तशें पूण आनी एक आसा यांत्रिकता म्हळ्यार मिशनरी फिशींग म्हणून आसा व्हडल्यो बोटी समुद्र तारे ध्रुव तारे वेलंकडी म्हणून व्हडल्यो नांव दिल्ल्यो व्हडल्यो बोटी तातूंत व्हडले जनरेटर आसता लायटींग आसतात डीप लायट आसतात आनी व्हडलीं जाळां आसतात 25-30 जाण कामाक आसतात आनी दोनीच्या आडयेंत व्हडलें एक स्टोरेज आसता तातूंत सुमार 2-3 लोड आयस आसता आनी एका सोमारा गेल्यार तांणी येवचें 15 दिसां उपरांत देखून तांकां जाय पुरते काणा वरवीं जाय पुरते डिझेल जाय पुरते आयस पुरो घेवन येतात ते आनी 15 दीस मासली धरून फाटी येतात बर्न मासली 25 लोड 30 लोड मासली हाडून येतात जावं पुरो नमुनमनीची मासली मेळटा जावं पुरो वा एकच नमुन्याची मासली मेळटा जावं पुरो पळया ताका यांत्रीक नमुनमनीची मासली तांची वाप्त मासली धरची जेजूच्या काळार पेद्रू आनी आंद्रे ते मासली पागतले आनी ह्या मासली पागतल्यांक चड शिकप ना आतां जे मासली पागतले विचारल्यार चड शिकप ना व्हडल्या मिशनरी बोटीर येतल्यांक काही आसा कोण ना काही पूण सडावत येतल्यांक व्हडलें शिकप ना तांकां जाणवाय मासली धरची जाणवाय आसा जाळ कशें उडोवचें जाळ कशें ओडचें आतां आमकां कोणाक एकल्या जाळ उडोवंक दिल्यार जाता आमी मुदो करून उडयल्यार पुरो गांठी मोडून एकच ती मासली पडची ना तातूंत मागीर ओडूंक जावचें ना आमकां न्ही गे पूण तांकां गोत्ता आसा कशें सोडोवन जाळ उडयचें आनी कशें जाळ पाटी उडयचें कशें मासली वंदायचें तें तांकां पुरो कळीत आसा अनुभव तो जिवीत असो अनुभव तांचें थंय आसा शिकप ना जाल्यार मासली धरची परिणताय तांकां आसा कालेत तांकां आसा समजणी तांकां आसा देखून ते बरे इंजिनियर शिकिल्ल्याच्या चड डॉक्टर शिकिल्ल्याच्या चड मोपान ते मासली धरूंक शकतात तांकां चॅलेंज करून बीट करूंक कोणाक जायना तशें ह्या पेद्रूकी ह्या आंद्रेकी तित्त व्याप्त बापायन सोलोन आयलेले सांप्रदायीक मासली धरची एक संप्रदायाची मासली धरची एक रिवाज तांचे ते आसले आनी तित्त व्याप्त ते धरनासले पेद्रूय व्हडलो शिकपी न्ही पूण आंद्रे व्हडलो शिकपी न्ही
ते दोघी जण मासली पागून असलेले पळ्या त्या गलिलियाच्या सरोवर अजूनही तो गलिलिया सरोवर तुम्ही इस्रायल गेल्या मेळटा थंयसर ती मासली मेळटा पेद्रूची मासली म्हणून कांट्यांची ती एक किचना बरी आसा मासली कांटे सडटा तूं आणि ती मासली ते धरून असलेले थंयसर पळ्या आणि ह्या संदर्भात जेजू थंयसर वेता आणि पळ्या पेद्रूक आणि आंद्रेक आपयता येया तुमी येदोळ मुसर मासली पाकतेल्यात मासली आणि तुमकां हांव मनशांचो पागी करतलो मनशांचो पळ्या मनशांचो पागी मनशांक गरी घालून जाता जायना पूण हांव पळ्या मनशांचो पागी म्हळ्यार कितें देवा तावन पयस केल्ल्या देवाक विसरून जियेल्ल्या देव ना म्हूण जियेतल्या सर्ग ना म्हूण जियेतल्या सर्गींच्या राजा तावन पयस केल्ल्या त्या लोकांक पाटी हाडचो जाळांत एकठांय करचो सर्गींच्या त्या जाळांत एकठांय करच्या वावराक तुमकां आपोवणें दिता पळया देखून जेजू म्हणलें आसा सर्गींचें राज्य एका जाळा बरी पळया एक जाळ उडयतना कितें पडटा तातूंत मासली मात पडटा गे पडटा गे हांव पयलींच्या पिरकेजेन बरी मरत आसतना थंयसर नेत्रवती न्हंयत आमी मासली धरूंक येताले राती जाळ घालताले तातूंत खाली मासली मान मेळटा गे बुंडुल्ले मागीर बोंडे पिवन उडयल्लीं बोंड्याची तें काले ओळी ताज्या उपरांत खोली आडारां बडयो पुरा मेळटाली सगळें तातूंत वळचें ओवर वडचें आनी आमकां खालें जाय आमकां बुंडुल्ले जाय ना आमकां मासली मात जाय मागीर पुरा थंय सोडचें मासली मातींची पळया सर्गींचें राज्य म्हळ्यार जाळा बरी आनी हें जाळ उडयतना देवाचें उतर म्हणलें जाळ उडयतना सगळी मासली सगळ्यांक कितें जाळ पडटा आनी वंदा येतना कोण बरे आसात पळय कोण भाग्यवंत आसात कोण उजव्या घेवन येया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडलेलो न्हू म्हणून कोण आसात पळय आशिर्वादाचे मनीस तांकां मात्र सर्गीचें राज्य फावो जाता उरल्यांक पुरा एकठांय करन गार्बेजीक उडयतले वा उज्यांत लासतले थंय जातले राडण्यान दान केल्लो न्ही देखून असल्या वावराक असलो पागींचो वावर करचो असलो एकठांय करचो वावर करचो असल्या मनशांक पागचो वावर करूंक तुमकां हांव आपोवणें दिता म्हणटा जेजू पेद्रूक आनी आंद्रेक कळ्ळें मजुरी कितली म्हूण ताणें विचारूं ना कोणें पेद्रून आनी पावलून मासली पाकतेल्यांक कितें मेळटा मासली विकल्यार पयशे मेळटात न्ही मनशां पाकतेल्यांक काले मेळटा म्हणून आनी विचारूं ना पेद्रून विचारूं ना आंद्रेनी विचारूं ना आमी मासली पाकतेल्याक आमकां पयशे मेळटा मनशां पागलेल्यांक काले मेळटा म्हणून आनी जेजू म्हणटा मनशां पागलेल्यांक सर्गीचें राज्य मेळटा सर्गीची इनाम मेळटा देखून ह्या वावराक तुमी येत जाय आनी पेद्रू आनी आंद्रे रापाक्का येतात पळया पेद्रू आनी आंद्रे रापाक येतात मुखार येतना जेबेदावाचे दोग पूत जोआव आनी जाकोब ते आसतात थंयसर उतर प्रायाचो बापूय आसा अनुभोगान भरलेलो मनीस झाडां सोडून आसात ते गांठी पडलेलीं झाडां सोडून आसात थोडीं पिंजल्लीं आसात तीं झाडां सामा करना आसात आनी जेजू तांकां आपयता ये म्हजो पाटलाव करा थापाक्क करून बायसन चलतात उतर प्रायाचो बापूय तेंत दोनीर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जर तर पेद्रू आनी आंद्रे जाकोब आनी जोआव जेजूच्या उल्या पळो दिवन त्या दीस वचनातले जाल्यार आज पेद्रू कोण वळखतो आंद्रे कोण वळखतो आंद्रेचें फेस्त आज आमी करते हांव गे करते न्हू आमी फेस्त पळया जर तर तांणी मासलीत पागून त्या गलिल्या सरोवरांत ते आसले जाल्यार थंयत ते मरते आनी थंयत आसते कोणाक गोत्त आसतना पेद्रू कोण म्हणून पेद्रूची कुलगोत्रे कोणाक गोत्त आसतना आज पेद्रू अख्ख्या पवित्र सभेचो प्रथम पाप सैब आनी बळवंत कांबो आज पेद्रूच्या नांवार संवसाराच्या सर्व इगर्च्या पैकी श्रेष्ठ इगर्ज सर सोबायाच्या इगर्च्या पैकी सर सोबायाची इगर्ज आनी सर्व अधिक मान आनी गणाच्या इगर्च्या पैकी अतिश्रेष्ठ आनी प्रमुख इगर्ज सांत पेद्रूची बाजिलिका रोमान थंयसर आसा पेद्रूच्या मानाक पण हे मासली पागतलो पागी कांयच शिकनातलो अशिकपी मासली पागून आसलेलो तो मनीस जेजू येता आनी ताका म्हणटा हे हांव तुका मनशाचो पागी करतलो आनी त्या आपोवण्या बायसन गेल्लो पेद्रू म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज अख्ख्या संवसारान प्रथम मनीस जावन सांत जावन जेजूचो धर्मदूत जावन अत्यंत वयसल्या उंचल्या पावंडार सोंपता जाल्यार
ताणें सोम्याच्या उल्याक दिल्लो तो पाळो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां शिकप मात्र आतां उंचल्या प्रावुंडा पावूंक शकना. वा म्हजी पदवी, म्हजें गण, म्हजें अंतस्त, म्हजी ग्रेस्तकाय वा म्हजी जाणवाय त्या अंतस्ताक व्हरून पावयना. फकत हांवें देवाक दिवच्या त्या माना वरवीं, देवाच्या आपोवण्या पाळो दिल्ले वरवीं फावो जाता म्हणल्यार साक्ष आयचें फेस्त सा अंदरूचें फेस्त वा पेद्रूचें आपोवणें म्हणयत. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकांय जर तर आमकांय सोम्यान आपयलां कितेंय करच्याक तर आमी बायसन वचोचें ना जाल्यार आमी जल्मतांव आनी मरतांव खंयसरी आमी दिसून येना. संवसारांत 3 तरांचे मनीस आसात. 3 तरांचे. एक 70% लोक जल्मता, खाता, जेवता आनी मरता. तांचें नांवूच येना, खंय येना, पेपरार येना, खंयसरी येना, खंयच्यान ती नान ते येतात आनी वेतात. खंय तान आयिल्ले, खंय तावन गेले तांकांय गुर्तना. आनी 20% लोक आसात, येतात, कांय तरी करी जे म्हूण चिंतात, हेणे तेणे उडतात, पूण ते वेतात, तांचें कांय उडलें आसना. पूण 10% लोक आसात, आपणें कांय तरी करी जाय म्हणून प्रयत्न करतात आनी कांय थोडे मंत्री जातात, अधिकारी जातात, कांय थोडे उंचल्या स्थाना पावतात, कांय थोडे प्रवादी जातात, कांय थोडे याजक जातात, कांय थोडे उंचल्या स्थाना पावून कांय तरी इल्लेशें नांव जोडतात आनी देवाची वळख दितात, कांय बरीं कामां करतात आनी तांचें नांव चरित्रेच्या पानांनी समाजींत आसलेलें दिसून येता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांकी देवान आपोवन दिलां बरें करच्याक. देखून आज जर तर त्या आंद्रून आनी पेद्रून, जाकोबान आनी जुवान जेजूच्या उल्या पाळो दिना तुलो जाल्यार आज ते चरित्रेंत आसले गी, संवसारांत जल्मले गी, ते आसले गी म्हणून कोणाकच कळतें ना. पूण तांणी पळया ती व्याप्त सोडली, जाळ सोडलें आनी ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबांनी हांगासर एक संदेश जेजू आमकां दिता. पळया जेजू कितें म्हणटा, तुमी संवसारा फाटल्यान दवरनाकात, संवसारा फाटल्यान तुमी जावचें न्ही, तुमी नासतल्यात. आनी हांगासर पेद्रू आनी आंद्रे संवसारा फाटल्यान दवरनासले. जाळ उडोवन, मासली धरन, इकोन, यार करन, कांय इल्ले पयशे करून आसले ते जेजू आपयतना पळय ते सगळे सांडटात. कितें सांडटात? जाळ सांडटात, दोण सांडटात, गलिलिया सरोवर सांडटात, मासली सांडटात, पुरो सांडटात. जेजूच्या फाटल्यान येतात, जेजूची शिकोवण आयकतात, तरबेत जातात, जाणवाय जोडतात, देवाच्या उतराची कुरपा सकत जोडून घेतात, बलिश्ट जातात. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मा देवल्या उपरांत ते आनीकी चड बलिश्ट जातात. गांवान गांव येतात, फरिजेवा मुखार, शास्त्रा मुखार, देवळांत, सिनेगोगांत उबे रावतात आनी पळया आनी तिचें असताचें ते खंडन करतात. सता खातीर ते वावुरतात. रोमाक वता तो पेद्रू, रोमा राया मुखार रावळेरांत उबा रावन तो उलयता, प्रसंग करता, सोम्याक साक्ष दिता. आनी पळया ताचे मुखार 3 किळ्यांचें मरण खुर्सार तयार आसता, पूण तो भियेना. जेजू बरीच खुर्सार तो मरता. मासली पागून आसलेलो गलिलिया सरोवरांत, मासली जर निस्पट तो ग्रास जोडून आसलेलो तो पेद्रू रोमांत वचून राया मुखार उबो रावून रायाचें खंडन करून, स्वार्थ परगट करून जेजू मेल्ल्या बरी खुर्सार 3 किळ्यांचेर उमकळून मरता. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें दिल्लो एक पळया सोम्याक एक दिल्लो ताणें एक सांगात पळया, सोम्याच्या उल्याक पाळो दिल्लो एक सगत पळया कसली की म्हणून एक अशिकपी मनशान केल्लीं महत् कार्यां पळया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराचें ताणें त्याग केलें, संवसार ताणें सांडलो आनी सोम्याचो ताणें पाटलाव केलो. देखून जैत ताका मेळ्ळें. देखून जेजू म्हणटा, जो कोण नांगर हात दोन फाटीं पळयता तो सगळींच्या राज्या योग्य न्ही. हे म्हजो पाटलाव कर. आनी तो म्हणटा, एकलो म्हणटा, ना हांव म्हज्या बाबाक मातये पावून येता. आनी जेजू म्हणटा, मेल्ल्यांक मेल्लेत मातये पावून दी आनी तूं म्हजो पाटलाव कर. तो म्हणटा, हांवें जागो मोला घेतला, एक शेत मोला घेतला आनी तें म्हाका पळोवन येवंका, ताचें रिजिस्ट्रेशन जावंक आसा, तें जाल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता. आनी एकल्या म्हणटा, हे म्हजो पाटलाव कर, ना हांव काजार जाला मात्र, म्हाका हनीमून वचोंक आसा, म्हाका थंय वचोंक आसा, सामान जेवण आसा, परतापण आसा, तें पुरो जावन उपरांत येता.
आनी एकल्याच यो म्हणटा ना हांवें न्हय जोत मोला घेतला पाडे मोला घेतल्या तांची परीक्षा करूंक आसा तांकां तरबेत करूंक आसा तांकां जू बांदून नांगोर बांदून कोसूंक आसा आनी तांकां तरबेत केल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता आनी जेजू म्हणटा हे सगळे म्हजो पाटलाव करूंक योग्य न्ही जर तर म्हजो पाटलाव करूंक तुमकां खुशी आसा तुमचो खुरीच तुमी उखलून घे जाय आनी तुमचे सगळे गरदार भाव भयणी आवय बापाय सगळ्या सांडी जाय आनी म्हजो पाटलाव करी जाय पेद्रून आनी आंद्रेन तेंत केल्लें जेबे देवाच्या पुतांनी जोआवान आनी जाकोबान तेंत केल्लें आनी जेजूचो पाटलाव थंय करून गेले आनी आज सगळी पवित्र सभा मात्रिणी आख्खो संवसार तांकां मान बागयता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मान बागयता देखून सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यांत कोणूच निराशे जायनात कोणूच असक्त जायनात सक्तेवून जातात जैतेवून जातात मनशाचे पागी जातात आनी एक जाळ जातात सणून गेल्ल्या मनशांक देवा ते हाडच्या वावरांत ते खंडीत जैतेवून जातात म्हणल्यार साक्ष आयचें फेस्त अंदरूचें फेस्त जावन आसा अंदरू सुमेच्या त्या मिसांवा खातीर मरण पावलो जाल्यार रगत ताणें वारयलें जाल्यार मार्तेर मेलो जाल्यार आजुनूय तो जिवंत आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून असलें मिसांव आमकांय करूंक आसा आमकांय सोम्याचो ताळो आयकतलो सोम्याचो ताळो आयकतलो कशें आंद्रूक आयकल्लो तो कशें तें पेद्रूक आयकल्लो तो जाकोबाक आनी जुआंवाक आयकल्लो सो हे म्हजो पाटलाव कर आज आमकां हर एकल्यांक एक बेस आसा जावं पुरो काजरी बेस थोडे ओकोल जावन थोडे न्हवरे जावन थोडे बापूय जावन आवय जावन जबाबदारी आसा आमकां एक यासक जावं आदर मोबायल जावं आमकां एक जबाबदारी आमकां आपोवणें आसा त्या आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत आमी जिवंक आसा जर तर एक काजरी जिविताक आपोवणें मेळना भुरगीं आसात घोव आसा बायल आसा जाल्यार तुमची जबाबदारी कितें भुरग्यां थंय तुमची जबाबदारी न्हवऱ्या थंय तुमची जबाबदारी व्हंकले थंय तुमची जबाबदारी कितें कुटुंबा जिवितांत तुमची जबाबदारी कितें बावर्तान भुरग्यांक जल्म दिवचें भुरग्यांक वागोवचें तांकां बावर्तान सोम्या सवें वागोवचें आनी सर्गीच्या राजा कुशीं पावोवचें मिसांव रेखल्या आवय बापायचें तशेंच याजकाचें मिसांव कितें लोकांक देवाच्या उतराची वळख दिवचें देवाच्या कुरपेची सकत सक्रामेंत मुखार दिवचें आनी लोकांक सर्गीच्या राजा कुशीन आपोवन हाडचें देवा आनी मनशां मदें एक मध्यस्थ जावन वावुरचें एक याजकाचें वावर आनी तो करूंक आसा आनी असलें केल्ले वरवीं आमी आंद्रे बरी जैतेवंत जावंक शकतले हांव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलें जैतेवंताचें जिवीत जबाबदारेचें जिवीत सोम्याक फावो जाल्लें जिवीत सोम्याच्या आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमीन भेटैता बापा बाय तुका दयेन तुगे काणी कामची तुका ती मान बोंदी आमचे मोडले तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता तुजी खुशी करता समेस्त मी उबे रावया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या दवा सुरस्पोर म्हणून घेवन सर्गींच्या बापा भाग्यवंत आंद्रेच्या परपे दिसा तुका पिटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानवू आनी तुज्या पुतवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरोव ह्या परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी ससनाक ताचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमी पावो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा दैव पारता
सर्वेस्परा आमच्या देवा दीन वसूया वयश्यामी करून पाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व तैम येजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वसूंक फावो ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या पैद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रायचे कुणा जावन या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या सर्व दळबरा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 darbaraso सर्वेश्वरो सैदाने सोमसा पला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय समस्त मी घालया बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धरून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले सुखशन कस मरून स्वेच्छा आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका आदीन वसूंक तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंचे ते स्वरीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ने कराराचें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sugut pergatuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडोवणची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक ती सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडन रगत वतल्या आमी समजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे स्थगती नंतर दिल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखां मळो पळोवंक खबो करी आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरी देवाच्या माये संगती दिसपती बागे वचूचे बागे वता दंडुतां बागे वचूता देव बागे वता आंद्रे आनी सर्व कडेन तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सर्गेंच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगात तुजी महिमा गांवक आमकां खबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकिल्ल्या प्रार्थना संगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्पुरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी सर्गेचे बाग
आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अत्रेकतेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या पुस्तकांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया म्हाका सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सुभागी. तेरोंचे म्हाका पोवना पूण युत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकर सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बस. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. प्रार्थोया. बापा धर्मदत्ताच्या हातांतल्यान आमकां पावलेलें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी तें आतां घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळोवं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. मोगाचनो तुमकां समेस्तांक सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. व्हड भक्तीपणान मिसाचें बलिदान वांटली सावना तुमचे त्या साव उबारलेल्या खातीर मागलेल्या खातीर तुमकां अभिनंदन पटयता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान पटयतल्या सर भाव भयणी खातीर भक्तेक खातीर विशेश करून आमी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पटयता. देवाची भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. मंगळारा सकाळीं 9 वरार हांगासर मीस नव्यान सक्रामेंटाचें आराधन आसा. व्हड संख्यान मिसांत वांटली जावंक तुमकां आपण दिता. जानेवारीच्या 4 तारखेक तावन 2 नव्यान आसतलीं सकाळीं 8:15 वरार तशेंच 10:30 वरार 10:30 वरांच्या जेवणा नव्यान उपरांत जेवणाची मांडावळ आसतली. जानेवारी तावन देखून डिसेंबरांत 9 वरारच सकाळीं एकच मीस आसतलें मंगळाराचें. आनी एक कोरोना पिडा येता म्हणून आतांच एक खबर जाल्या ओमिक्रॉन पिडा आनी गुत्तुना ती कशें आसा कितें म्हणून आतां पेपरार येवंक सुरू जाला मात्र टीव्हीचेर आनी बरा गुत्तुना परत कांय तरी रुल्स रेग्युलेशन्स येतात की
नियमां जारी जातात की तें गुंतूना आनी आज एक मिटींग आसा सरकाराचें परवा 15 तारखेक परतून मिटींग आसा की नी गुंतूना सगळें सामान आसा जाल्यार जानेवारी तावन आमी 2 नोव्हेंबराक सुरू करता आनी जेवणाची मांडावळ आसा करता सगळी सामान आसा जाल्यार कोरोनाचे कांय समस्या नात जाल्यार देखून ते पर्यंत 9 वरार एक मीस आसतलें आनी आमी सांत व्हड्या संख्येन वांटिली सावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता स्टॉलाक तुमी भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्ल्यो दुंपू रेलिको कुरीस कोंतां बेंतिन्यो इत्यादी थंयसर आसात त्यो नाडे थंयसर आसात तुमी ते घेवचे आनी तुमी वापरचे कातोलीक पंचांक बायबल डायरी थंयसर आसात त्यो तुमी व्हरच्यो आनी ही दिसपट तें वापरूंक तुमकां उलो दिता ह्यो सर्व संगती चत्मीक झुजावीर झुजोवंक जैत जोडूंक आदार दितात त्यो वापरूंक तुमच्या घरांत त्यो दवरूंक तुमकां उलो दिता खंडीत जैत तुमचें जातलें दैवी वखदां आसा गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडेक आनी भुरग्यां पिडेक थंयसर हांगासर वखदां आयुर्वेदीक हांगासर ऑफिसान मेळटात ती तुमी घेवची ताचो फायदो तुमी जोडचो जायतीं जाणां हें वखद व्हरतात बरी भलायकी जोडून घेतात असो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता तुमची मिसां त्या सावन ऑफिसान तुमी ज्या थंयसर घेतात त्या सावन तुमी थंयसर दवरलेल्या बॉक्सान ती घालयेत वा थंयसर ह्या शायनान ती तुमी घालयेक तुमकां अवकाश आसा कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी मागणी आमी भेटयता आनी खंडीत आतां जायतें बरेंपण फावो जाता असो सदुपयोग जोडूंक तुमकां उलो दिता हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करून आयल्या बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तें तुमी ऑफिसांत दिवचें थंयसर तें घेतात मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी निरंतर तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हण आमी विनंती करता तशेंच तुमी जाणात कोरोनाची नियमां सडीत जावन आसात मास्क कंपल्सरी म्हूण सांगतात देखून साथ जाल्ल्यांनी सडावत मास्क घालूंक विनंती करता हांगा मात्र न्ही ती पब्लिका वेता आसतना जागृत सांबाळा भलायकी सांबाळा आनी खंडीत देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां आमी सगळीं निबेर पडया आनी नव्यान सुरू करया सुदाच्या भक्तीकानो क्रिस्ता पुणे लभलेल्या पक्षिकेरे पुणशक्त यात्रिकानो देवा मुझी सांजू बोलता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी समेस पिडेस्ताना कष्टानी अडसरल्यान येया बरोसो करलेल्यान घेया दैवीक लाना वडान आनी वंसुदाच्या भक्तीकान क्रिस्ता आपोणे लभलेल्यान पक्षिकेरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजी सांजू व्हरता तुमच्यो विनवण्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे मजूतात देव सरकारा सांजेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासोत विनंती करता सांजूतात देवानेर सांत भक्त प्रत्येक जाण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका निधन रुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्ताक दिसो आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर अगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हण आमी सतमंता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवाचो आनी पेड्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजूतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पदुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती आनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वता आमेन सांजूतात देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी दर्दू जावन आसलेल्या
बघेवून जुतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ जेजू सोडवणारा सोमावाळ मोगतून जाणार जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं केरेत शर्यती सावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोन ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पंचता पत्तीनेन आयलां एक घडी बरोबर बसया मग भावनो भयणीनो जायतीं जाणां तुमी वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर तशेंच हांगासर बॉक्सांत रितीन जायतीं ते संवाद मागोवंक घालतात आनी आमी निरंतर सदांच तुमचे खातीर मागता हांगासर 21 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 13 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जणवाय मेळोवंक 13 जाणांक रातीची बरी न्हीद मेळोवंक 2 जाणांक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक 14 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 5 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक एकल्याक गुमटेची शिरेची तकलेची गूण जावंक एकल्याक उजव्याच्या बरीची आनी सगळेच उजव्या सायडीची सगळी दूख गूण जावंक 2 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन संपूर्ण रितीन गूण जावंक 3 जाणांच्या हातापांयाच्या गांठी दुखी पेंगटाची पडापड तशेंच पांयाच्या तळेची दूख गूण जावंक एकल्या कुटुंबांत बाबा आनी माया मोगान जिवंक एकल्या कुटुंबांत उतरप्रायेच्या आवयक बरी भलायकी कुडीची सकत आनी तशेंच जिबेची रूस जेवंक फावो जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार ते दिवंक एकल्याच्या जाग्याचे घराचे ते डॉक्युमेंट्साचें काम ते संपूर्ण रितीन बेगीन पंथा पावोवंक आनी ते जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक एकल्या नीट परीक्षा बरयल्या कावन्सिलिंगान ताका बरी कॉलेज फावो जावंक 14 जाणांक राग हट आनी नियंत्रण येवंक हट पयसर हट रागाचेर नियंत्रण येवंक 2 जाणां वायट संवय आसून बरी जिणेची येवंक 2 जाणां आमाल पिवून आनी सिगरेट ओटची संवय संपूर्ण सोडूंक 22 जाणां बरें काम फावो जावंक 19 जाणांक परगांवांक वेची विसा फावो जावंक 14 जाणां परगांवांत विजिटींग विजा गेल्ल्यांक बरें कामां मेळोवंक 2 जाणां भुरग्यांचे हट राग पयस जावंक 2 जाणांची गॅस्ट्रीकची पिडा ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक 14 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 7 जाणां पांयाच्या गांठीची गूण जावंक 2 जाणां जागो बऱ्या मला विकून सोंग एकल्याक अस्थमा पिडा गूण जावंक एकल्याक न्यूझिलंडा वेची पयन बऱ्यान जावंक एकल्याक इस्रायल वेचें पयन बऱ्यान जावन सबित्यान थंयसर पावोवंक 2 जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक तेका एकल्याचें ट्युमर रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक फ्रोजन शोल्डर ते गूण जावंक एकल्याक अन्न धर्माचो सोलो एका चलयेक तावन पयस जावंक एकल्याक बरें घर फावो जावंक 2 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक तेका जर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 14 जाणांची कोर्टीन ती केस ती गूण जावंक एकल्याच्या गर्भकोशांत आसले फायब्रॉयड ते गूण जावंक एकल्याच्या वडिलांक खालसावन शिवंक एकल्याक गर्भांतलो गर्भ तो रावन बऱ्यान भुरगें वाडोवंक आनी भुरग्याक जल्म दिवंक तशेंच 30 आनी 8 जाणांनी प्रत्येक ते वचून मागोवंक विनंती केल्या तांचे सांगात आमची मागणी गुंथया आमची मागणी उसारया आनी सांजुदा मोरफात सर्गेच्या बापाक आमी उलो मारया आमी दिंबी घालया आमचे हात उबारया मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां तुका वाखणता तुका वाखणता तुजी स्तुती करता तुजी स्तुती करता सांजुता देवा पासत शांतता देवा पासून तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी अर्गां या पात्रांना पासत या पात्रांना ताचे विनवणे पासत ताचे विनवणे पासून तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी अर्गां या दिता पात्रांच्या या पात्रांच्या मजतीन मजतीन आमी तुजे मुखार आमी तुजे मुखार ते सांग उबारता ते सांग उबारता मुगाळा सुम्या मोगळा सुम्या आमच्या मागण्याक कान दी आमच्या मागण्या कांदी आमच्या बोबेक जाप दी आमच्या ओबेक जाप दी आमच्या उल्याक पाळो दी आमच्या उल्या पाळो दी मोगळा सुम्या मोगळा सुम्या मागलेले मागलेले आमकां सर्वांक आमकां सर्व फावो कर फावो कर बरी
बरी भलायकी बरी भलायकी समाधान संतोष समाधान संतोष गिन्यान गिन्यान स्वस्तिकाई स्वस्तिकाई बरी भलायकी बरी भलायकी समाधान समाधान सवकासाई सवकासाई सगळे फोव कर सगळे फोव जे कर इरादे इरादे तुझ्या मुखार दवरल्यात तुझे मुखार दवरल्यात सर्व तू सर्व मानून घे मानून घे मगळ सुम्या मगळ सुम्या तू जाणाय तू जाणाय आमकां कितें जाय आमकां कितें जाय कितें नजो कितें नजो ते सर्व तू जाणाय सर्व तू तुझ्या जाणाय उदार काकुळतीन तुझ्या उदार काकुळतीन तुझ्या उदार मोगान तुझ्या उदार मोगान अपरमी दयेन आमचे दया दाखय आमचे दया मागलेले फोव कर मागलेले फोव तुका कर. जावं महिमा तुका जावं तुका महिमा. जावं आराधन तुका जावं आराधन. तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 मंगळा समया हे सगळे भक्तिकाची मागणी देईन ऐकून घे मध्यम मुखांतर मुख भारतात ती मागणी तू देईन मानून घे समया या भवार्थाचो या भक्तिकाचो भवार्थ पडे पातकीने पडे विश्वास पडे या विश्वासाक सरी जाल्ले या भवार्थाक सरी जाल्ली मागणी ती भेटयतना तांचे दया दाखय तांच्या भवार्थाक लागून मंगळा समया ते इष्ट मागलेले फोव कर तू उदंड काकूळ दिता आशीर्वाद दी मागलेले सगळे फोव कर तू सर्व जाणार तू पदवेदार तू काकूळदार विश्वासी आमची मागणी ऐकत आहे या भवार्थाची मागणी ऐकून घे सर्वेश्वरा मागलेले हर एक लागे फोव कर मागता हालेलुया 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 नवेनाची मागणी इमानदारशियां म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार्थ दंडोळा पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयसा उंडाय इवत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंड्यात हांव तुकोलो मारता आशा संडलेल्या बरोस दिवचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर वडपातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका सोड दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें साव आमेन बगे उजूतात देवा उले कस्त अडचणी रास नासलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर आमच्या बापसे बाबीस पुसायबा आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवाताचो मेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धरचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचितक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती बगेन कर कुटुंबांची येयल्या सुमयान जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर सरिल्या समेस बाबात्या आनी बऱ्यावानाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमी कर समेस्ताना जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रवडण्याचेर सयत वरच्याक आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बागे उजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तूं सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचो वांटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी गठाय दी कस अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवं दी अशें जिणयेच्या पयणांत सबितायन समकोन सगळीं देवाक आनी बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवोशी कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन मुगळ बाबडीन एक गडीभर आमच्या हातांतल्याचेर दवरया मौनपणी सुमया जेजून केल्ल्या बरेपणाचो उगडास करया दोळे दांपया एक गडीभर दोळे दांप म्हणून ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर मौनपणी अर्गां दिवया एकल्याक कामांत भद्रती फावो जाल्ल्या खातीर सोगासणां बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर दोगांक अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्या गुमटेची तकलेची दूख शिरेची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या उजव्या कुशीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर 6 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 2 जाणांचे एसिडिटी प्रॉब्लेम गूण जाल्ल्या खातीर 2 जाणांक सर वायटांतलें खोट्या दृश्टींतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्या उत्तर प्रायाच्या आवयक बरी भलायकी आनी कुडीची सकत फावो केल्ल्या खातीर एकल्याक मागलेलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर तशेंच 20 आनी 7 जाणांक मागलेले सर्व फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंतया सर्गेच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हातूबारया
संगता आमी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या उगळप तुका सोम्या जेजू उगळप तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गीच्या बापा जेजू ख्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोड्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा या दिता नव्याच्या कुटुंबा बगे तद्देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक कुशवेल्ल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे देहात येतेल्या सुखां नासतना कुमोग केल्ल्या आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान पातकातां सुटका दिल्या दुबो वेळी मती उसवाड दिल्या आनी गती दुखीने आमकां बुसवण दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या क्लेस्टिनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरात तेलेल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठेन बरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां या दिता पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेसाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां या दिता बगे सगळ्या सांजुदा मुखांत जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सभात प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर्व सांगाता मेळून सुम्यान शिकलेल्या मागणी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेल्या आमक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगाळ भावा भयणीनो आमच्या पिडीस भोवणा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आयक आमचें प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कस तळू कर आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसूया पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरा नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसूया सकड पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांती निवार आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसूया तुज्या मनेन येण्या दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना श्रीगींच्या येसूया बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाचारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थना श्रीगींच्या येसूया बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वय तर ती सर्व ते समाचारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसूया मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव तें काम नासतनाकूच तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ येसूया बापा फोव ती जिणी सांगातीन वा सांगाती मेळन आसतना कस तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची विचेवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसूया भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्यांची बेनमात भाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसूया बरी पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमाराणी काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेशी बळकां ह्या दुखाच्या कंठस्ता आस्कार उस्कार सण आमी तुका उदान करता तर तमचे शेकाये तेजे काकूचे दोळे आमचे वयर पडती आनी ह्या परदेशा देशा उपरांत तुजी कुशी हे सुदीं पळ जेजू आमकां दाखय हे देळी मुखार इदलो भियांकार मरये मुगळ भावपणी नो सर पिडेस्त आमच्या भावपणी सुडास करया हे विशेष करून पिडेस्तां खातीर विशेष करून भलायकी अशें मागणें म्हणटाना हांगासर उदकाचो शिवर तुमचेर जातलो पवित्र अग्मे तुमचेर आमी शणयतल्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी सकत बरो भलायकी तुमकां फोव जावं दी म्हण विशेष करून ह्या वखता आमी मागता त्रिंदादीक मान करून सांगाता आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुसवण दारा कित्याक आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळाती पदवेन गुण करताय प्रार्थुया
बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्थानी मतीच्या वाकुडीच्या पिढेनी कस्तून तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दयाळ दिसत घाल तुरसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवचो आबरीत कर अशें पातकन नितळ जावन पिडेशेण्यांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जणू फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं बोदयाळ सुमिया बाबा त्यांच्या बुजवंदरा तुझी मेतमेनातली दयाळ आमी मागताव पिडेशिडेन कोस्तो ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून इमान अभेद पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवोवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगाता राव तांच्या हातली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सरस्वती देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखा मुळाचो प्रकार तुमचेर पाकोवन तो तुमकां माई पासांनी काकुळतीन वागोवं दोलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यान आमचे संगता तो आसा तो आमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे देयाचे सर्व वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजोळीत करूं आनी सर्व पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदा आसो सोनिया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मोगळ भावपणीनो सक्रामेंताच्या आराधना आमी करतले ह्या आराधना वेळार पवित्र तेलाची माखणी आमी तुमच्या खातीर करतले विशेष भलायकी खातीर आमी मागतले पवित्र आत्म्याच्या गिता वेळार तुमचेर आमी पवित्र तेलाची माखणी करून विशेष करून देवाची कृपेची गुणकरची देवी सकत तुमचेर मागून आमी घेतले ह्या आराधनांत थोडे मिनटां तुमी भक्तीन सर्वंक तुमकां उलो दिता भक्तीन आराधनान वांटेली जावचें देवा बापा कराधन करिया जेजू सोमियाक नमन करिया देवा बापा कराधन करिया जेजू सोमियाक नमन करिया पवित्र आत्म्या आमी नावाड्या पवित्र आत्म्या आमी नावाड्या त्रिये देवा करसून वाकल्या त्रिये देवा करसून वाकल्या देवा बापा कामी मान करिया जेजू क्रिस्ताचे नाव गाव्या पवित्र आत्म्या कामी गाजोया पवित्र आत्म्या कामी गाजोया त्रिये देवा समोर करिया त्रिये देवा समोर करिया हालेलुया 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 हालेलुया
अर्घा दिता सगळं दिता आराधन करतो तुझी स्तुती करता तू तो देव काकुळदार वाईपासी विश्वासी मगान देव सत्यवन देव देव तो अब्रामाचो देव इसहाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या मनशाकुळाचो देव आमाचो बेस्त असो देव आमकां राखताय सांबाळताय आमकां सुचोवण दिताय सुटका दिताय त्या पासून तुका अर्घ दिता सगळ्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका ओगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसया गपळ्या एक घडीभर बसया आमी मुगळ भावनो भयणीनो आमचो सोमी आमच्या मदें आसा 2000 वर्सां फुडें ह्या सोमयान गलिलिया सरोवरांत मासली पागतेल्या आंद्रेक पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक आपयलें 2000 वर्सां फुडें ताजे उपरांत आज परत तूं आमकां आपयता हांगासर ये तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वसन वयतेल्यानो कितें म्हणटा तो ये तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो येया कोणा सरसी या हा कोणा सरसी म्हजे सरसी जेजू सरसी तुमी आयल्यात उठून न्ही गे पयस पयस जावन आयल्यात आमसोरून बायसून आयल्यात न्ही गे थोडी बस मेळोना रिक्षा मेळोना ट्राफीक आसली पुरपोरून कशी म्हणी वाट करून धांवन आयल्या वेळ जाता एकात्रेक न्ही गे कोणा मेळोंक हा व्हडल्यान सांगा बळ्या जेजूक मेळोंक आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूक मेळोंक आयल्यात तुमी कितलीं जाणां आसात तांकां जेजू मेळोंक वचूं नाका तांकां हेणे धांवतात जेजू म्हणटा येया तुमी म्हजे सरशी कश्ट तेल्यानो आनी वचन वयतेल्यानो तुमी कश्ट जातात गी वजन वयतात कसलें जाल्ले गे फातर खाली वजन वयतात तुमी जाल्ली फातर कश्ट आसात गी तुमकां कश्ट आसात गी कोणी उलयनात बाबा जापुत्त काडनात म्हळ्यार वजन खंड बडे जड जालां गे म्हूण दवरलेलें हर एकल्यांगी कश्ट आसात कश्ट नातलो मनीस आसा हा म्हाका आसात गी हा तुमी चिंतात कोण ना हांव सांगतले की कश्ट ना गो तुमकां सांगता म्हूण सुलाब म्हूण म्हाकाय कश्टात पिडा आसा सक्कडी आसा दूख आसा खंत आसा बेजाराय आसा सक्कडी आसा तुमकांय आसा कश्ट नातलो मनीस ना वजन आसा गे वजन म्हळ्यार जालें माथ्यार वजेन दवरन पोवचें न्ही आदीं तणाचे बरें वय जाल्ले हांव ल्हान आसतना व्हडले तणाचे बरें हांव येदोसो तणाचे बरें व्हडले वयतना अर्द्यान बरोवन येतालें आत्तां पुक्क जाता म्हण जातालें पावसांत बातेनाचे बरें वता न्ही तुमकां जोर पावस येयल्या उदकांत आमचे व्हडले ते कोळक्याचे गादे तांदूळ उदक सुकोत ना बाटी उमती घालची ताची दोरी घालची ताचेर भात बांदचें आहलें मात आनी ओवन व्हरचें उदक देंवतालें पुरा हेणें पुरा भाताचें उदक जड शिडा त्या गुंडयेच्या गाद्यान तो वयरेचें जेलाक इतलें बरोवन येतालें वजान व्हडले बातेनाचे बरें पावसांत रेड्यांक बातेन ना तणी मेळना पालो आडकेसो पालो हां तो पुरा रास बांदचो व्हडले बरें बांदून ओवचे रानांत तावन गोरवांक रेड्यांक पाड्यांक ते झाडां व्हडले गोटे आसताले गोट्यांत गोरवां रेडे पाडे तांचें सारें आसतालें सारें भरून भरचें बाटयेंत हे बाटी खाली जावन दी म्हूण हां आनी उखलचें ताचें उदक तोंडांतल्यान पुरा साऱ्याचें उदक पुरा तोंडांतल्यान आंगांतल्यान फुल्ल सेंट गेल्लें बरी परंबळ सगळें गाण आंग ओवचें वजन
तें वजन केदोळ पर्यंत माथ्या रस्त्या पर्यंत मात्र तें वजन. एक पुटी बतासो बरो घालो घरच्या आंगणाच्या ओळींत ओळीचेर बतासो बरो घालो अब्बा इल्ली सुटका मेळ्ळी. एक पुटी तणासो बरो कवणेर घालो कोडक्यांत घालो अब्बा सुटका मेळ्ळी. एक पुटी साऱ्याची बाटी गाद्यान उमतिली अब्बा सुटका मेळ्ळी. एक पुटी सोपासो बरो गोट्यांत घालो आनी कट सोडयलो सुटका मेळ्ळी. ती वजन तात्कालीक. पूण आनी एक वजन आसा, खंतीची वजन, बेजाराची वजन, अडचणीची वजन, रिणाची वजन, भलायकेची वजन, भलायकी नासलेली वजन, माथ्याच्या टेन्शनाची वजन, विविध रितीची वजन आसा. मोतींत ती भायर सांगूंक जायना, शेअर करूंक जायना, कोणा लागीं सांगूंक जायना. ती आमचे भितर आमी वोवन आसा. ताका म्हणटा आमी कुरीस. कितें कुरीस? वो कुरीस न्ही. फातरासो वा रुखासो माडासो माडी असो कुरीस न्ही. वो कुरीस आमच्या जिविताचेर आसलेलो अडचणेचो कुरीस, भिरांकूळ कुरीस. थोडे पटीन तो कुरीस थोड्यांक वोवंक जायना देखून गळपास काण घेतात, वीक काण घेतात, वा गुळयो न्हिदेच्यो गुळयो काण घेतात, वा बिल्डिंगांत उडोवन मरतात, वा संकेतां उडोवन मरतात. तसलो कुरीस वयतल्यांक जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव दितलो. आनी विशेव म्हळ्यार कितें? कशें पळय, माथ्यार आशिल्लें वजें एकच पटीन घालतना आमकां समाधान मेळटा, संतोश मेळटा. तें वजें, तें विशेव, तूं विशेव, समाधानाचो विशेव आमी दितल्या. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हो विशेव आमकां फोव जाता. सोमी मात्र दिता. आनी जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. न्ही तुमी कितल्या बऱ्या पिक्चराक वसा, बाहुबली 2 आसा वा खंयचेंय पिक्चर पळया. पिक्चर जाता म्हणसर संतोश. पिक्चर जावन घरा येताना परतून तें कितल्या बऱ्या बिचाक वसा, बेलपुरी खाया, सेवपुरी खाया, तंदुरी खाया, खालें खाया. तें खावन फाटी येता म्हणसर मात मागीर तो बेजाराय. कारण कितलीं फंक्शनां जावन दी, काजार जावन, रोस जावन दी, पुरा जावन दी, सगळें जालें उपरांत तेंत लायफ. न्ही पूण काळजाचो संतोश आहा पळय. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष. न्ही जेजूची उतरां, जेजूचें येणें, जेजूचें दर्शन, जेजूची कृपा, तो काळजाचो संतोष, ती तृप्ती, तें समाधान, तें काडून वचना, पक्का काडून वचना. तें आमचें तें आसता. आमचें तें पिडेस्त जाल्यार आमी, कश्टांत आसल्यार आमी विविध रितीच्या ओत्तडा उडोवंक जाल्यार तो एक तृप्ती आसता. ते एका रितीची दादोसकाय आसा. आनी ती आसूंक जाय. आनी ती जेजूतान मात्र मेळटा. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून आमी उबी रावया, हें गीत गावया. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं ववर्तो देव, तूं इस्रायलाचो, तूं अख्ख्या मनशा कुळाचो देव. ताळयो भेटून पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया.
Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. तळये भेटून आमच्या देवाची स्तुती करूया. आमचो देव तो मोठो देव, काकुळदार देव, विश्वासी देव, मोगाणी माईपासी देव. या देवाची स्तुती करूया आम्ही. पौलकाने सिलासा बंदे ते सुटले, पौलकाने सिलासा बंदे ते सुटले, बंदे स्तुती करताना सोडवून दी तू आयलो, स्तुती करताना सोडवून दी तू आय. देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी, देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभोसो पवित्र देव, पवित्र देव तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभोसो पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा समया निरंतरी काळचा तो उला मारा. तुमच्या देवाची स्तुती करा. आमचो देव, मोठो देव, काकुळदार देव, माईपासी देव, हो सर पदवेदार देव. आम हर एकल्याची जतन करता, हर एकल्या सुडका दिता, सोडवून दिता, समाधान दिता, तृप्ती दिता. सर्व वाईटातले, अनुवारातले, पिढेशिडेतले राखून वर्षो, सत्यान वर्षो देव आमचो. त्या देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान तुका सुमियान जेजू, अगळप तुका सुमियान जेजू, स्तुती तुका सुमियान जेजू, आराधन तुका सुमियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बसया आमी मगळ बावबडीनो नित्य बसया आमी. इगडी भर सुमिया पळया, आमचे दोळे धांपया, नित्य बसया, आमच्या हातात त्याचे दवरया. परत आमी त्या गलिलिया सरोवर, एक सरोवर दर्याची, एक देख दर्याची तड आमी पळया आमच्या दोळ्यांत, आमच्या मुतींत एक चिंता पाडया. थंयसर एक दोण आसा रुखाची, त्या दोणीर दोग जाण आसात, मसली पागून पेद्रू आनी आंद्रे. मसली पागून आसले ते पळया. जेजू तेणेंच्यान पाशार जावन येता, एक सोबीत दोगलो घालना, हातांत एक बेतकाठी धरना, पांयांक वाणो घालना. तो दर्याच्या तडीर वेता आसतना पेद्रूक आनी आंद्रेक पळयता आनी तो म्हणटा, पेद्रू, आंद्रे, येया म्हजो पाटलाव करा. येदोळ म्हजो तुमी मास्ती धरतल्यात आनी तुमी मनशांक धरतल्यात, येया. सट्ट करना ते उठून येतात. जेजूची वळख तांकां ना, जेजूची परिचय तांकां ना, पूण जाल्यारय जेजूच्या उतराचेर तांकां एक आकर्शण आसलें. जेजूच्या उतराचेर एक तांकां एका रितीचें एक अभिमान तांचे थंय आसलो. ते जेजूची उतरां एका गायंदोळा बरी, जेजूची उतरां एका मासली बरी तांकां आकर्शीत करी लागलीं आनी टपक्क उठून ते भायर सन गेले. थंयसर मुखार तडीर दोणीचेर बसून आपल्या उतर प्रायाच्या जेबेदेव सांगता ताजे पूत जाकोब आनी जोवान मासली पागून आसले पळया, जाळ सम करनासले. तांकां जेजू आपयता आनी ते ताच्या फाटल्यान वेतात, भायसन वेतात. तें दृश्य पळयात तुमी. जेजूच्या एका उतराचेर विस्वास दवरना ते भायसन गेले.
ऊर देश म्हणल्या त्या देशांत अब्राम मस्ती करून आसुल्लो. त्या अब्रामाक देवाचो ताळो आयकलो आनी देव म्हणालो अब्रामाक, अब्राम उठ आनी बायसन चल, हांव दाखयतां त्या गांवाक वच, बसयलेल्या गांवाक, कानान देशा वच, तुज्या दायजी गोत्रा मदलो, तुज्या आस्ती मदलो, तुज्या सगळ्या संपत्ते मदलो तूं उठ, बायसर वच. आनी अब्राम सट्ट कर बायसन गेलो. पाठीमुखार चिंतूंक ना. आज सोमयान म्हाका जायते पटी आपयलां, दोळे दांपोवन एक फावटी चिंता, जायते पटी आपयलां. हांवें त्या आपोवण्या पाळो दिला की ह्या संवसारा फाटल्यान आमी गेल्या, आस्ती फाटल्यान, नांवा फाटल्यान, अधिकारा फाटल्यान, दुडवा फाटल्यान, बंगारा फाटल्यान आमी गेल्या. आमी खबरो केल्यात, वायट उलयलां, राग केला, मसूर मोतीन चिंतला, मसराच्यो करण्यो केल्यात, हगेंक दवरलां, राग दवरला, झगडलां, मनस्ताप केला. कितें हांवें केल्यां? देवाच्या उपादेसा विरोध केल्ल्या पातकांचो उगडास काडा तुमी. बक्षणे मागा, बक्षणे मागा, काळजांतल्यान बक्षणे मागा. बोगूस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका सुमिया, बोगूस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका सोमिया. हांव ये पातकी, हांव ये पातकी, हांव ये पातकी, हांव ये पातकी, मुझे दया दाख, बोगूस म्हाका सुमिया, मुझे दया दाख, बोगूस म्हाका सुमिया. क्षमा करू भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन. मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, देव क्षमा करो भगवन, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन. बोगूस म्हाका सुमिया, बोगूस म्हाका सुमिया, बोगूस म्हाका सुमिया, बोगूस म्हाका सुमिया, बोगूस म्हाका सुमिया. मुगल भाव भयणींनो, ही घडीभर परत सोमया पळया तुमी, सोमया पळया. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या तो आपयता.
कष्टांची मोडा आकांताची मोडा पिढेशिडेची लारा खान उडोंक तो आपयता ना समाधानची कष्टांची आकांताची चिंतना पयस उडोंक तो आपयता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता ह्या वक्ता गुण जावंक आपयता जेजू म्हाका आपयता ह्या वक्ता समाधान जोडूंक तो आपयता जेजू म्हाका आपयता ह्या वक्ता ताचे लागची भलायकी जोड घेवंक आपयता देखून जेजू म्हणलें आसा आपयलां साबार पूण विसरून काडल्या थोड्या आज थोडी जाणां तुमी हांगासर आयल्यात एगडी बरो आमच्या हातार त्याचे दवरया दोळे तांपा सोम्या मुखार तुमी आयल्यात कित्याक आयल्यात तुमी ते सावंक घेवन आयल्यात तुमी इरादे घेवन आयल्यात तुमी मागणी घेवन आयल्यात तुमच्या पासत तुमच्या भलायके पासत तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत तुमच्या कुटुंबादारा पासत परगांवांत असलेल्या भाव भयणी पासत पिढे शिडे वळख जाल्ल्या पासत विविध कश्टाच्या परिस्थितीत कष्ट जाल्ल्या पासत मागोंक तुमी आयल्यात बरोसो सांडलेल्या बरोसो दिवसो किरीत सात म्हण नावाडलेलो सांजू तात देव ह्या संता लागीं तुमी मागोंक आयल्यात विश्वासान मागोंक आयल्यात तुमी बावार्थान मागोंक आयल्यात एक जबाबदारेन मागोंक आयल्यात तुमी वेळ पाड करूंक येवनात तुमी तरी सोमी तुमकां आपयतना बावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळया बावार्थान तुमची मागणी ताच्या मुखार तुमी वता आनी खंडीत सोमी तुमकां आपडटा आनी गुण करता ह्या वक्ता यीशु बुला रहा जेजू आपयता यीशु बुला रहा जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तेरा नाम ले लेकर तुजे कश्ट हाडणे तुझे यीशु बुला रहा तुका आपयता जेजू ह्या वक्ता यीशु बुला रहा तुझे कष्ट परिहार करूंक आपयता यीशु बुला रहा भलायकी जोड घेवंक तो आपयता तेरा नाम ले लेकर तुझे सगळे कष्ट आकांत घेवन ये तुझे यीशु बुला रहा जेजूच्या मुल्या फाळोवती जेजूचा पाटलाव करूंक ये डोळे तापोवन तुमची पिडा तुमची खंत तुमचे बेसाराय तुमचे दुःख सोम्या मुखार वता बाबार्थान वता विश्वासान वता सोम्या मुखार सोमी तुमकां आपडटा आनी गुण करता ह्या वक्ता गुण करचो दैवीक सोमी तुमची सगळी पिडा शिडा गुण करता तो क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को सगळं संसार जिखून किती आपणायशी क्या लाभ होगा तुझो आत्मा घडोवंक कित्याक तुका लाभ जायत खोकर आत्मा को सोम्या सारकी ये आनी छिवी जोड तू आजा यीशु के पास सोम्या सारकी ये तुझे यीशु बुला तुका सोमी आपयता गुण जावंक आपयता समाधान जोडूंक आपयता तू आजा यीशु के तू सोम्या सारकी ये गुण जावची दैवी सगळं जोड घे यीशु बुला रहा यीशु बुला जेजू 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 जीसस यीशु जेजू आपयता तुका जीसस calls you ಯೇಸು ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ तुझे यीशु बुला रहा जेजू आपयता जेजू आपयता समाधान जोडो जेजू आपयता सुडका जोडो जेजू आपयता तृप्ती जोडो जेजू आपयता गुण जावं
जेजू आपयता जिविताचे परिवर्तन जावन जेजूचे मुलं पळवतील जेजू समय येता तो संतुष्ट जातलो चोर आया चोरी करने चोरसोरी करून घेता घात हत्या करने जीविशी मारून गंगतो येता यीशु आया जीवन देने जेजू जीव देऊ का येला बहुतायत का जीवन देने जीवित देऊ तो आयला आमका चोर आया चोरी करने चोर सोरून घेता लुटून घेता घात हत्या जीविशी करने मारून गंगतो येता यीशु आया जीवन देने जेजू जीवित देऊ का येला भरून उठवाच्या बापा बहुतायत का जीवन देने सर्वस्व देऊ तो आयला जेजू तू आजा यीशु के ये पास सोम्याच्या लगी येतो तुझे यीशु बुला सोमी तुका आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता तू आजा यीशु के पास जेजूच्या पायातळा ये भावा बहिणी तुझे यीशु बुला तुका जेजू आपयता जीसस कॉल्स यू यीशु बुला रहा ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा हालेलुया 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 हातो मारा उला मारा हालेलुया 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 सोमी आपयता तुमच्या हातो मारा सोमी मगर उस उला मारा हालेलुया हालेलुया मगळ सोमी हे सगळे भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिराने वळे तुझे पवित्र घोषणा तुनी दळ कर तुझ्या नावात का गुण कर सोमी तुझ्या नावात का आशीर्वादी सगळं आपण सोमी आपण 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 जेजू 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 दाविदाच्या पुता तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिराने वळे तुझ्या पवित्र घोषणा तुनी दळ कर तुझ्या नावात का गुण कर सोम्या आपण जेजू आपण जेजू टच देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा गुण कर आमका सुडकाराब जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका पिडे शिडेंता कष्टां दुखींतली विघ्ना अनवारांतली निवार जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो एगडी बरो आमी दोळे धांपया आमच्या हात तकलेचेर दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया पवित्रत्म्या देवोनी आमकां अभिषिक्त कर तुज्या कृपेच्या बेड्यांनी वर पवित्रत्म्या पेंतेकोस्ता दिवसा देवोन आयलेलो पवित्रत्म तुमच्या देवोन येवन दी आपोस्तलांचेर पेद्रूचेर
अंद्रेचेर जाकोबाचेर जुआंचेर जुदाचेर इतर सरधर्मदूतांचेर सगळ्यांचे देवान आयलो पवित्र आत्मा तुमचे देवान येवं दी तुमकां अभिषेक्त करूं दी तुमच्या कुडीच्या शिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी तो पवित्र आत्मा आसूं दी तो पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखोवन दी तुमचे संरक्षण करून दी तुमकां संगात दिवन दी जाणवाय दिवन दी गिन्यान दिवन दी तुमचें जिवीत त्याच्या देण्यान आनी फळां दी भरून दी म्हूण मागया आमची जबाब अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुमियान जेजू मोगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 म्हणल्यान हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ता दिसा देवाने आयल्या पवित्र आत्मा देवाने हे सगळे भक्तिकांचे माध्यम मुखांतर नवयन करता तांचे देवाने तुझी गोडकची देवी सगळ्यांच्या शिराशी निवळे तुझे पवित्र का शोधून नितळ कर तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का आशीर्वाद तुझ्या नावांत का बेसवारी बन सर वाईट सत्तेता खडे सत्तेता देव सराच्या दांड्यात माठ पत्रता विधिस्पणाता वाईट सत्तेता का निवार सर अपयात निवार विघ्नात निवार देवाने पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर तुझी गुण करची देवी सगळ त्यांच्या शिरा निवळे तुझे पवित्र का शोधून नितळ कर हे पवित्र आत्मा टच हील हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही आता गायता अपवित्र आत्मा हा आवो पवित्र आत्मा उतराजा म्हण गीत गायतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या तकलेचेर आमी पवित्र तेलाची मागणी करतले हांव तुम्ही 2 लाईन करनांगसर येवचें भक्तीन आनी भक्तीने पवित्र तेलाची मागणी जोड घेवची गुणकची देवी सकत पवित्र आत्म्या मुखांतर तुमचेर ह्या वक्ता देवान येतली भूतरा 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 है रूहे पाक भूतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल में ला गीत नया दिल में ला आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल में ला गीत नया दिल में ला भूतरा 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 है पवित्र आत्मा भूतरा 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 है रूहे पाक उतरा भूतरा 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 पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा
उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 उभी राहूया. उतरा 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 दोरा उतरा हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 अर्गान जेसो ग्लाब जेसो जेजे द्वारा दान जेसो हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर गुण कर जेसो आपण जेसो सत्तर मारा हालेलुया हालेलुया Ergan tuka semian Jesu, Ergan tuka oglap tuka semian Jesu, Oglap tuka aradan tuka semian. Aradan tuka Haleluya, Haleluya haleluya, Haleluya haleluya, Haleluya haleluya. Haleluya जेजू चाजर पण आम्ही बघल्यान जाल्यार जोरान ताका ताळयो पेटो दिन वाचूया जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah तुम्ही असो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येते वडा सक्रामेंता येद्या भोडा Sacramento साष्टांग मान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बघूया नव्या रीती आधार्या सोलवणे भावाताचे बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सहस्र सहस्र एकाच ताळ्या हसिता तुका जस्मिरिता समस मी नावाळता राम तू या देवा या विचित्र सक्रामेता घाल तुझ्या कष्टां सोगडा स्वयंका सोडलाय तुझ्या सोडवणीचं फळ सदा समजे ते मुगी सारको तुझ्या कुडीच्यानी रक्ताच्या पवित्र मिस्ते रामान करून दे नमका फोवो कर जसे तुवें आयच्या दिसा आंद्रेक आपयलोय आनी तुका ताणें पळो दिवन तुजी स्तुती केली महिमा केली तुका अखेर पर्यंत विश्वासी रावन तुका साक्षी जालो त्याच प्रमाणे आमी तुज्या आपोवण्या पळो दिवन तुका विश्वासी रावोनी तुका साक्षी दिवंक या मुखांतर तुका महिमा हाडूंक आमकां कृपानी सकत दी म्हण आमी मागता जो जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया आमच्या हात उभारया सदैव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता वटल्यान जाप दिजे सदैव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता सदैव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सदैव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे सदैव नाव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे सदैव जावं सोम्याचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गळबाबडीनं परत येऊच्या मंगळारा संघात मेळया देवाची स्तुती करया देवाचो आशीर्वाद भलायकी घेऊन घेवया तुमकां समेस्ता परत देव बरें करूं आमी निरंतर तुमच्या वसत मागता तुम्ही आमच्या वसत मागा म्हणून विनंती करता निमाणें गीत गावचें कर गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितोलो कर गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तुमच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो तुमी अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सवे हांव मोरे आशिर्वाद दिव आमकां बगीन कृष्णाचे गुरवेनी राम कामचे देवा आमच्या दिसपणान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन